काणयेचें नांव आसा निरास. कथाकार स्टेन अगेरा मुल्की. सकाळींचो कामाक वचो वेळ. कुर्ला रेल्वे स्टेशनांत गाडी धरूंक तयार जाल्ल्या अरुणान उडी मारूंक आपणाकच तयार केलो. सदां कामाक वेताना ट्रेनीर चडचें म्हळ्यार एक साहसीक बोगाप. गर्दी शिंदून भितर निसरून बसका घेतली तर मेडल फावो जाल्लो अनभव. आज बसका मेळ्ळी ना. तो निरासलो. प्रयत्न सफळ जावन अपेक्षिल्लें लाभलें ना तर निरासची प्रवृत्ती मनशाची. अरुणान असल्या वखतांनी निरासचें सामान्य मनशां परस इल्लेशें चड. दादर पावतना कोणीय उठतलो म्हूण बरो वसलो. फेनापंदाक उबो आसच्या ताचे कपालार उदेल्लो घाम ताणें पुसलो. तकली वयर करतना फेनाच्यो ब्लेडी तटस्थासचें ताच्या घामानाक गेलें. स्विच दामूंक चिंतना ऑन आसचें ताणें देखलें. बोल्सांतावन दांतोनी काडून ताणें फेनाच्या ब्लेडीर प्रभाव घालो. खिणा भितर यंत्र घुंवूंक लागलें. वारें आंगाक मारतना तो बसका मेळनातली निराशा विसरलो. दादर पावतना ताका बसका मेळ्ळी. दादर तावन परेल पावूंक ट्रेनीन जायतो वेळ काडलो. सिग्नलान गळाई केली. अरुणाची चिंतना खासगीपणांचेर सरोंक लागली. गांवांतावन कामाच्या शिकारेचेर मुंबय पावून 1.5 वर्स जाल्लें. फाटल्या 1 वर्सांतावन तो नावाडदीक शिप्पींग कंपनींत काम करतालो. रिणाचेर कुर्लांत एक ल्हानशी कोठरी आनी हातभर म्हयन्याचो पाग. ह्या दृश्टेन ताका दुरसोन येनातलें. गांवांत आसची लागशिल्ली म्हळ्यार माई. हप्त्याक एक फावटी फोन करतालो. तिका ह्या गड्डेच्या गांवांत जिने सरूंक बिलकूल मोन नातलें. ती आपल्या फुलांच्या धंद्यांत खुशी आसली. आदल्या वर्सा 2 फावटी ताणें मांयक पळोवंक गांवची भेट केली. घर, बरें काम आनी अपेक्षिल्लो सांबाळ सर समा आसलें हाची जाप ताणें सोदुल्ली. एकसुरपणाचो कांटाळो ताका तवळ तवळ दसतालो. तो सांगात आशितालो. दफ्तरांतावन घरा पावून मोगाच्या व्यक्ती लागीं माईपासी उतरां उलोवंक आशेतालो. आधुनीक शहराची गर्दी, दफ्तर, काम, सकाळीं संजेचें फैन आनी परिसरांतावन केंकारच्या नानांत्या आवाजांतावन अलग जावन सांगात्या संगी मिसळून थोडे घंटे तरी सर विसरूंक लालेतालो. सांगात म्हणटना तसो उडास लविनाक सोडूंक तयार नातलो. लविना बें आपणे सैरीक विसारन या मोग व्यक्त करून ताणें निराकेर आशिल्लें तर अंतस्ताची अडकळ उपजोवंक साध्य आसा. आपूण साद्या कुलकर्णीचो पूत हें घराणें तांकां पसंत जावचें ना. पसंत जाल्यार कितें आस्त आसा आनी काम आसा म्हूण ती लविनाक आपणाक दितेली. कारकोळ गांवांत रुपा आनी लविनाचो बापूय नावाडदीक सावकार. सकाळ उदेताना लविनाचें तोंड पळोवंक तो अत्रेकतालो. ताच्या अत्रेगांक कुराड पडटाली. सावदीतावन वर्साक एक फावटी रजेर रॉकी गांवाक आयिल्ल्या तवड. कारण कितें म्हूण नेना. रॉकीचें मोन जिखच्यांत तो विफल जाल्लो. रॉकी गांवाक येता म्हणची खबर अरुणाक वीख पियेल्ल्या परी. अशें कित्याक म्हूण तो नेना. आपणें कितें लुकसाण केल्या म्हणून रॉकी आपणाचेर कांटाळटा. अरुणाक देखतना रॉकीचें तोंड पात्रेतालें. दारा लागीं गेल्यार तो भितर आपयनातलो. दोस्ती करूंक इडें दिनातलो. रावीक आपणा लागीं केळूंक सोडिनातलो. ताणें पाठोवचो तूं परकी म्हणचो संदेश स्विकार करूंक अरुणाक कोडसाण भोगताली. आपूण कुलकर्णीचो पूत म्हणून रॉकीच्या तिरस्काराचें कारण या आपूण लविनाक लायन मारता म्हणून सुरक्षा रेखा. रॉकी सौदी फाटी वेता पर्यंत अरुण पयस आसतालो. ताचें विमान गगनाक उमो दितना हेणे अरुणाची जिणी सामान्य जाताली. बेन्यांटी, रुपा, रवी आनी लविना संगी ताचे पांपाळेरूच जाताले. रॉकी फाटीं गेल्ल्या फरा ताचे वांट्याची विदेशी चॉकलेटां, सुगंध द्रव्य, बेल्ट, ब्लेड्स, साबू इत्यादी ताका रुपातावन इनाम जावन मेळटालें. थोडे फावटी शर्टां आनी पॅन्टाचें लुगट ताका रुपान दिल्लें आसा. लविनाक आपले जिनिये संगातीन जावंक आशा आसा या ना हें कशें पारखुचें म्हणची समस्या निवारूंक तो संपूर्ण सलगलो. लविना ताचे लागीं हांसून गजाली करतालें, लिसामांत कुमोक घेतालें आनी रुपा संगी कन्नडा पिक्चरांत संगत दितालें. पूण ताच्या काळजांत आनी मनांत आपणा थंय मोगाची ऊब आसा या ना
तें कशें जाणा जावचें. तो जाणा जावंक शकलो ना. लविना लागीं विसारया म्हूण निर्धार घेतना ताणें उपाव नासतना एक वर्तो आघात स्विकार करचें पडलो. उत्तर भारतीय प्रांतांत वावुरच्या माद्रींच्या मेळांत लविनान प्रवेश घेतलो. तें खिणा भितर ना पयस जालें. देवस्पणाची खूर ताचें तें आसली तरी तें माद्र जावंक वयतलें म्हूण अरुणान खंयच्याय वखदां भोगूंक नातलें. अरुणाची सपनां औचित्य हुलपून गोबर जाली. भितरल्या भितर तो जायतो खोरगलो, खंतीन वळवळ्ळो, निरास. ह्या निराशेतावन तो भायर येवंक फेसाडटना हेर थोडीं घटना आपशेंच घडोवन गेलीं. ह्या घटनांचेर अरुणाक नियंत्रण नातलें. बेन्नी आंटी देवादीन जाली. आवयच्या मरणा उपरांत रॉकी आपलें सौदीचें काम सोडून गांवाक आयलो. ताणें उर्वाचें घर विकलें. रुपाक आनी रवीक घेवन रॉकी मुंबय गेलो आनी थंयसर ताणें एक ल्हानशें रेस्टॉरंट चालू केलां म्हूण उपरांत कळून आयलें. लविनाच्या जिणेचेर सडीत जाणा जावची कीळ चुकली. निरास स्थितीतावन तडीक येतना विशेष प्रयास ताका भोगले. क्रमेण शिकपाचेर सडीत ध्यान दिवन ताणें लविनाचो उडास दंपलो. शिकप तिरसून तो मुंबय आयलो. ल्हानशें काम मेळूंक त्रास जाले नात, पूण बरें काम मेळूंक 6 म्हयने लागले. घराची वेवस्था संपली. आतां एकसुरपणा मुक्त जावंक आलोचन करतना आदल्या म्हयन्यांत मुंबय विटी स्टेशनांत लविनाचो एकलो कारकोळचो सैरो ताका अचानक भेटलो. ह्या सैऱ्याक आदीं गांवांत तो वळखतालो. त्या सैऱ्यान मोटव्या बेटेंत अरुणाक एक कुरकुरीत खबर दिली. माद्र जावंक गेल्लें लविना माद्रींच्या पंगडांतून भायर आयिल्लें. वर्ली काम करता, येदोळ काजार जावंक ना आनी बोरिवली आपले भयणी रुपा संगे रावता म्हणची वर्दी आयकून अरुणाच्या मतीचो दंपुल्लो कोणचो एकाच फरा उक्तो जालो. नवी उमेद जागृत जाली. उरूप उमाळून शिरांशिरांनी प्रेरीत जालो. सैऱ्यान रॉकीचें बोरिवली टेलिफोन नंबर ताका दिलें. लविनाक आपणावंक एक खरो अवकाश दिश्टीक पडला. निरास धुवन काडूंक यशस्वी आपणावची घडीव देल्या. ट्रेन विटी पावली. सदांचे परी सर्वां परी तो आमसोरान सकला देवलो. रेल्वे स्टेशनांतावन ताचें दफ्तर चड पयस नातलें. रुपा आनी रवी थंय ताका मैपासाने अभिमान आसलो तरी तीं खंयसर रावतात ह्या तांची भेटकरी जायी म्हणजे अत्रेकांचो अनभोगू ताणें फाटल्या 1.5 वर्सांत केल्लो ना. कारण आसलें रॉकी. रॉकी आपणाक पसंत करिना म्हणचें तो सत विसरल्लो ना. तो आपणाक कित्याक कंटाळटा म्हणचे सवाल ताका मिस्तेरा बरी तरी ताचें मोन जिखची गरज ताका दिसली ना. त्या तिरस्कारांतवन पयस रावचें उचीत म्हूण तो समजलो. रॉकेक सांबाळचे उपरांत पळोवयेत. पयलें लविनाक एक फावटी बेटा जाय. आईच्या परिस्थितींत भिवची गरज ना. आपणा लागीं तृप्ते भरीत काम आसा. कर्सां मेकून पाग मेळटा. घराचें समस्या ना. फकत थोडे दुबाव परिहार जाय. लविनाक काजारांत असक्त आसा. हेर कोणूय दादलो ना आनी प्रत्येक जावन आपणाची संगतीन जावच्यांत अडखळ ना. तितलें स्पश्ट जालें तर वेळ व्यर्थ करिनासतना खाजाराची मांडणी करयेत. वर्साची रजा कशी आसा. आघात जाल्लो अरुणाक निराशेची कोटसाण काळजांत देंवल्ली. रॉकी ताका भेटोंक आशेना तर बेजारायेचें सवाल नातलें. पूण रुपातावन कित्याक हो तिरस्कार. रुपाच्या मायपास आनी अभिमानाचेर मान दिवन तो एका काळार त्या घरच्या गरजेंक पावल्लो. गरज तिरसली वॉयज मेलो. लविना लागीं संपर्क जाता पर्यंत आपलें प्रयत्न चालू दवरूंक ताणें सोपूत घाल्लो. धैर्य आरावन भानसो फावटी लविना लायनार येतलें म्हणून सांजेर पब्लीक बुथांतावन ताणें फोन केल्लें. खोटें नशीब लविनाचो ताळो आयकूंक मेळ्ळो ना. रॉकी ह्या रुपाचो स्वर आयकतना ताणें उलयनासतना रिसिवर सकला दवरलें. अशेंच केदोळ पर्यंत लविनान भेटनासतना मतींत अशांती रास करताली. आज दनपारां रुपा लागीं सुटावें उलोवन कितेंय मनस्ताप आसा तर पुसून काडूंक तो आशेलो. दनपारां रॉकी आपल्या रेस्टॉरंटांत आसतलो म्हूण अरुणाचें चिंता. आज दनपारां जेवणा उपरांत अरुणान आपणें कितें उलय जाय म्हूण तयाराय केली. डायल करचे पयलें रिहर्सल केलें. लविना पर्यंत पावूंक रुपाचो खोलो सारके रितीन खेळचें अनिवार्य जाल्लें. रुपाची लायन उक्ती जाली. हांव अरुण. तुमी कशीं आसात बाये. अरुणाचो स्वर कंपलो. दसुल्ल्याक माफ कर. म्हाका तुजे लागीं गरजेचें उलोवंक आसलें. कित्याक तवळ तवळ फोन करून आमकां दोस्ताय तूं. रुपाच्या उतरांनी दाक्षेन नातली. आदीं गांवांत
तुजे आकर्शनाक संपडोवन हांव कुडींत आनी मनांत जायतें कश्टल्या. जिणेंत तो निरास परत अनुभव करची सोसणीकाय म्हजे लागीं ना. म्हाका तळणेंत पडोवंक दिनाका. म्हाका तळणेंत पडोवंक नाका. दया करून ह्या फुडें फोन करिनाका. कितेंगी सांगूंक तोंड उक्तें केल्ल्या अरुणाच्या तोंडांतावन उतरां निकळ्ळीं नात. तो परिस्थिती अर्थ करूंक उड्डलो. रुपान रिसिवर सकला धाडायलें. लविना, ते आदले दीस उर्वाच्या पोरण्या घरा कॉलेज शिकतना तांचे घरा बगलेसो जागो मोलाक घेवन घर बांदून बेन्नी आंटी आपली सून आनी नातवा सांगता रावूंक आयिल्ली. तिचो पूत रॉकी सौदी काम करून कुटुंबाक सांबाळतालो. रॉकेची बायल रुपा आनी चर्को रवीच्या चिल्लार गरजेक पावोवन अरुणाक त्या कुटुंबासंगी सळावळ जाल्ली. बेन्नी आंटीक वखदां हाडचें, 20 सत्तेचें बिल्ल फारीक करचें, रवी सीख जाल्यार दाक्तरा लागीं व्हरचें, बाजारांतावन रांदपा सामान, पयलेंत शिकच्या रवीक शिकपांत मजत करचें, अशें ह्या शेजाराक तो मोगासो जाल्लो. रुपा खरकोळचें. रुपाचें बहीण लविना आपलें PUC खरकोळ शिकून डिग्री करूंक मंगळुराक आयलें आनी आपले भयणीच्या घरा रावूंक लागलें. लविनाच्या पुडपुडीत सोबायेन अरुणाक पिशार घालें. तो लविना थंय आकर्शीत जालो. सांजेर क्लास जातस घरा येयल्लोसू तो रुपाच्या घरा वचूंक दरवडतालो. ताची मेटां रवीक बेटच्या निबान बेन्नी आंटीच्या घरा वेतालीं. स्टॅटिस्टिक्स विशयांत अरुण बळवंत, पूण लविना हातूंत अस्कत. लविनान स्टॅटिस्टिक्सांत आपली जनवाय वाडोवंक अरुणाची मजत घेवचें सामान्य जालें. लविना लागीं आपलो मोग सारया म्हूण अरुणान जायते फावटी भोगल्लें आसा. ताच्या आंगाचो स्पर्श घेवंक तो प्रेरीत जाल्लो आसा. लिसांव शिकयतना सर्व विसरून लविनाक आरावन उमेद दिवंक उमाळून आयिल्ले उद्रेक ताणें कश्टांनी नियंत्रीत केल्ले आसात. प्रयत्नपूर्वकी आपले सर्व तळमळ्यांचेर अरुणान लगाम घाल्ली. कारण बेन्नी आंटीन आनी रुपान दाखोवंच अभिमान आनी पातयेनी होगडावंक ताका मन नातलें. अरुणाक कॉफी मोगाची. प्रत्येक जावन रुपान तयार केल्ली कॉफी अत्यंत स्वादिश्ट. अरुणान मिटयो मारल्यो. ताणें पैनकरच्या ट्रेनीन परेल तावन मुखार धांवूंक वेगार आयलो. सांजेच्या खापयेक खान तयार करच्यांत रुपाचो उखल्लोलो हात. गोड नार्ल येळ्यांत रेवडायिल्ले पानपाळे, होळिगे, गोळी बजे, बन्स, वडे, पातोळ्यो, पोळे इत्यादी रुचीक खाणां तें सांजेर तयार करताले मात्र न्ही. तो सांजेच्या भेटेक येतना 1 प्लेट अरुणाक दिवंक विसरनातलें. रुपाक कन्नडा पिंतुरांचें पिशें. विष्णुवर्धन ताका भोव मोगासो. कंगनाडी दाक्तेराक भेटोवंक म्हणून बेन्नी आंटीक फोटी सांगून लविना आनी अरुणाक घेवन जायते फावटी रुपान कन्नडा पिक्चरां पळयल्लीं. लविना करकळ गेल्ल्या वेळार 2 फावटी रुपान अरुणाक नाडून थिएटराक व्हेल्लें. भयणीक देडी जावन तवळ लविना अरुणा संगी सिनेमा सालाक गेल्लें, पूण कन्नडा सिनेमा तें कांयच करिनातलें. शिकपा शिवाय वांजेल रेजार म्हळ्यार लविनाक विशेष आसक्त. वचपां वचचीं, कोयरांत वांटेली आनी आयतारा भुरग्यांक माद्री संगीत दोतोन शिकोवची असल्या चटवटिकेनी खतखती उमेद. कन्नडा पिक्चरां ताचेय पसंदेचें न्हय तरी रुपाक खूश करूंक ह्या गुटमळेंत तो वांटले जाल्लो. खंयच्याय एका दिसा भविश्यांत रुपाच्या मतीक लविनाचे सैरीक आपणाक दिवंक आयडिया येतली म्हूण तो सपनेलो. पूण लविनाचो मोग करता म्हूण रुपा लागीं सांगचें धैर्य ताचे लागीं नातिल्लें. सांगतास अचानक सैरीक जावन लविना पयस वेतलें म्हणचें बें ताका दोसतालें. रॉकी नडकळ हाडली तर रॉकीचे समस्या कितें? मोसोर. लविना तसली सोबाई आपणाक फावो जावंक नजो म्हणून हुलोप. लविना आपणाचें जालें तर ताका कितें लुकसाण? आपूण आजून आदले चिंतपाचेर जियोन आसा. रॉकीचो मनोभाव बदलूंक साध्य आसुल्लो. मनशाचें मन आनी चिंतची धार वेळा संगी बदलता. ह्या वादाक दिगो दिवन 20 दिसां आदीं ताणें प्रथम फावटी रॉकीचें घरचें नंबर डायल केल्लें. अरुण दफ्तराचे बंदपांत रिगोवन लिफ्टा भितर प्रवेश जालो. दुसऱ्या माळयेर आसच्या ऑफिसाक पावून ताणें आपली बसका घेतली. पयलीं च्या पियेतस ताणें आपले कामाचेर गुमान दिलें. 11 वरां उपरांत कामाचो ओत्तड इल्लोसो उणें जाताना लविना संगी आज परत संपर्क करचें प्रयत्न करूंक तो आवंडेलो.
विळास मेळ्ळो तर रॉकीची पर्वा करिनासतना बेट करूंक ताणें प्लॅन केलें. 20 दिसां आदीं रॉकीचे नंबर डायल केल्ल्या तोवड एका कर्कस स्वराच्या दादल्यान लायन घेतली. बहुशा रॉकी जाय आपणाची वळख सांगली तरी आप्तपणाक रॉकीन हिडेन दिवंक नातलें. हांव बिझी आसां, आनीक फावटी उलोवया म्हणून रॉकीन रिसिवर सकला दवरलें. 2 दिसां उपरांत ताणें परत डायल करतना बहुशा रवीन रिसिवर काडिल्लें. रवी ताची वळख विसरल्लो. 1 मिनिटू मम्मीक दितां म्हूण गेल्ल्या रवीची खबर नातली. मम्मीक सांगूंक रवी विसरल्लो जाय राखून शिरी सुकोवन अकरेक अरुणान कुद्दू लायन मेकळी केल्ली. 2 हप्ते आदीं एका दनपारां ताणें रॉकीच्या घरा संपर्क केल्लो. एका स्त्रियेचो परिचित ताळो. खंडीत जावन रुपाबाई, हांव अरुण, उर्वसो शेजारी. अरुणाचो संतोषू सांगचो न्ही. म्हाका ह्या कुर्ला वस्ती करता. कशें आसात तुमी? आतां उलोवंक वेळ ना अरुण. हांवें दनपारां न्हिदचो वेळ. खडप्प जाप रुपाची. रुपाय बदलला आं? तें अशें नातिल्लें. ते गोड नारलाचे पानपाळे, बन्स, गुटान पाशार केल्ल्यो गल्फाच्यो वस्तू, चॉकलेटां, परफ्युम्स, पॅन्ट पीस, कन्नडा पिक्चरां. रुपा सर विसरलें. तुमी खंयसर रावतात? बरयलोसो विळास? लविना कशें आसा? म्हणची सवालां घालूंक तो दरवडलो. रुपान अवकाश दिलो ना. लायन तुटल्ली.